आपण असो पाटलाव करूंक कुशी वेल्ले दोग जेजूक भेटून तांची इच्छा उच्चारतात. शास्त्री एकलो, मेस्त्री तू वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करीत येता म्हणालो. एके रितीन पळयल्यार ताची इच्छा भोव उदार. जेजू खंय खंय वेता थंय तो येवंक तयार. पूण जेजूची जाप शास्त्रीच्या उदारपणाकी मिकवता. कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मातेन तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणल्या उतरांनी जेजून आपलो मिसांव जिनो सुस्सू ताका विवरिलो. एके रितीन पळयल्यार कोले सुकणी खंय गेल्यारी तांच्या माट्याक गोंटेराक पाटी येतातच. पूण जेजू एक सुवार्ता परगटणार. ताचो गोंटेर वा ताचें माटें ती सुवार्ता स्वीकार करतल्यांचें काळीज शिवाय हेर सुवात ताका ठिकाणा. तो मुखारच वेता. सुवार्तेगार सुवार्ता परगट करीत मुखार मुखार वेता. सुवार्तेन जेजूचें मिसां उंच पयणाचें, वाटेचें, चलचें, फुडें वेचें, उतरचें, पेले तडीक वेचें आनी सुवार्ता परगटचें. सुवार्तेक आनी सुवार्तेगाराक कोणेंय एका जाग्याक धरून दवरूंक जायना. आमचो रान म्हणले परी ती सुवार्ता फुडें सरता. निबान दिवन कोणेंय पाटलाव करच्यांत फाटी फुडें करचे तसली गजाल न्हय ती. हेंच क्रिस्तांवपण, शिसपण सुवार्तेच्या उजवाडान फुडें वेचें.